एस्तेराच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी आपले पोरजेचो जीव संकटांत आसलो तो पळेवून एस्तेर राणी सर्वेस्पराक शेरोणे गेली. सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक ह्या उतरांनी तिने प्रार्थना केलें. म्हजे दोनया, आमच्या एकल्याच राजा म्हाका पाव. हांव एकसुरी, तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजोच जीव हांव आतां संकटांत घालूंक वेता. म्हज्या भुरगेपणांत हांव म्हज्या घरांत म्हाका शिकयलां तें हांव विसरूंक ना. तुवें सर्वेस्परा सगळ्या राष्ट्रां मदली इस्रायल पोरचेक विचून काडले आनी सगळ्या पुर्विल्या लोकां मदले आमच्या पुर्वजांक सदां काळ तुजे दायज जावंक निवडून दवरले आनी तुजे भासावणे प्रमाणे तुवें तांकां वागयले. सर्वेस्परा, आमचो उगडास कोर. आमच्या आकांताच्या वेळा तुजें बळ दाखय. देवांचे राया आनी सोर पदवेदार दोनया, म्हाका धीर दी. शिवा मुखार हांव आसतोनी तेन्ना बुलयता तसलीं उतरां म्हज्या तोंडांत घाल. ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो राग घाल आनी हे परी दुस्मानाचो आनी ताच्या बागेल्यांचो भस्म जावन दी. पूण आमकां तुजे पोदबेन सोडय. सर्वेस्परा, म्हाका पाव, कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस्परा, सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार शास्त्रांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तूं बरो आनी विश्वासी, सोगता परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिलेलें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोट केलें. म्हाका धीरान भरलाय. जबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तूं हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा तोंकता. तुजे हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. कित्याक जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा, जो कोण सोदता ताका सदांच गावता आनी जो कोण दारार मारता ताका सदांच दार उगडटलें. आपल्या पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातर दितलो आनी मासली मागली जाल्यार ताका स्वरूप दितलो. असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसा जायत. तुमी वायटोवीन जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणत जाल्यार कितलो अदीक तुमचो सुर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतात तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. म्हणटच दुसऱ्यांनी तुमचें ताय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्यां ताय सदांच करात.
हें आसा शास्त्र आनी प्रवाद्यांचे शिकोवण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, मागणें आनी क्रिस्ती जिवीत दोशी करूंक जायना. मागणें करप आनी वागपाची इच्छा नासप हें शोकना, कित्याक खरें मागणें आमच्या जिवितांत बदलणी हाडटा म्हूण पवित्र सभेची दोतोन आमकां सांगता. भाग्यवान मोनिका वायट जिवीत जियेतल्या आपल्या पुता खातीर देवा लागीं मागता. भाग्यवंत आगोस्तीन तो उनाशी जिवीत जियेतालो आनी देवा सोरशिल्लो पयस केलो. आपल्या पुताचें जिवीत पळयून भाग्यवान मोनिका दुकान घडोवन देवा लागीं मागता. सोंसणीकायेन केल्लें मागणें देव आयकोता आनी आगोस्तीन आपलें जिवीत बदलता. एक वो 2 वर्सां न्हय पूण 15-17 वर्सां मोनिका आपल्या पुता खातीर मागता. आयज जेजू आमकां होच संदेश दिता. भावार्थान केल्लें मागणें देव आयकोता. आमच्या जिवितांत आडखळ्यो उपरासतात तेन्ना आमी देवाचेर थीर विस्वास दवरून मागणें करूंक आनी दुसऱ्यांच्या काळजांत असलोच परवोसो जागूंक प्रयत्न करुया.